गोयचे टुरिस्ट टॅक्सीक डिजिटल मीटर जाता तितले बेगीन लागू करूंक तयारी चल्ल्या। डिजिटल मिटराची सॅम्पलां जाता तितले बेगीन तपासून ताचो रिपोर्ट दिवचो म्हूण हायकोर्टान इंटरनॅशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव्ह टेक्नॉलॉजीक आदेश दिला। कांय बिल्डिंग कंपन्यांनी अजून आपले मीटर दिवंक ना म्हूण सरकारान कळयल्ले खरे, मात सरकारी कारभार सुसेगाद चल्ला तो पळोवन हायकोर्टानूच नेट धरलो। सरकारान बिल्डर कंपन्यांक 15 जूनाची डेडलायन दिल्या। टुरिस्ट टॅक्सींक डिजिटल मीटर लावचे म्हूण हायकोर्ट सध्या सरकार आनी टॅक्सीवाल्यांक फाटल्यान बळी घेवन लागला। इतले आसूनय कितले म्हयनेच जाले खंयचो आनी कसलो मीटर बसोवपाचो तो अजून थारना। अजून मिटरांचो सप्लायरूच थारिल्लो ना, ताची फाटपुरवण हायकोर्टूच करता। डिजिटल मीटर लागू करपाचे केसींत गोंय सरकारान हायकोर्टाक सध्या सांगला ते अशें। हरियाणाचे इंटरनॅशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव्ह टेक्नॉलॉजीक डिजिटल मीटर तपासूंक सांगल्यात। कांय कंपन्यांनी अजून डिजिटल मिटराची सॅम्पलां दिल्ली नात। कंपन्यांक सरकारान 15 जून मेरेन प्रास दिला। सरकाराचो कारभार सुसेगाद चल्ला तो पळोवन हायकोर्टान स्वता जावन प्रोएक्टिव्ह भूमिका घेतली। कोर्टान सरकाराक सांगला ते अशें। हरियाणाच्या इंटरनॅशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव्ह टेक्नॉलॉजीन जाता तितले बेगीन डिजिटल मिटरांची सॅम्पलां तपासून रिपोर्ट दिवचो। कंपनीन सरकाराक पुराय सहकार्य करचें। कोर्टान केस 3 जुलयाक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। सेरुला कम्युनिदादीचे स्कॅम सुमार 1000 कोटीचे। इतल्या मोठ्या स्कॅमाची चौकशी करपाक सीबीआय जाय म्हूण काँग्रेस मागता। चौकशी सीबीआय दिवंक मेळना जाल्यार खंय निवृत्त जुईजांची एसआयटी करून प्रकरणाची चौकशी करची। एसीबी रेव्हेन्यू मंत्री रोहन खंवटेच्या कचेरे मेरेन पाविल्ल्यान ताणें खंय नैतीक जबाबदारीन राजीनामो दिवचो। जो डेप्युटी कलेक्टर आसा तो डेप्युटी कलेक्टर शंकवाळकर तोच कम्युनिदादीचो एडमिनिस्ट्रेटर, म्हणजे डेप्युटी कलेक्टरय तोच, कम्युनिदादीचो एडमिनिस्ट्रेटरय तोच। म्हणजे हे केदें व्हडलें सेटींग आनी तेज्या ऑफिसाक रेड पडटा, तेज्या ऑफिसांतल्यान फायली मिसींग जातात। तो प्रमोट जाता पूण ताका रिलीव केलो वचना। काँग्रेस पार्टीक दिसता की रोहन खंवटे हो रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हणून कंटिन्यू जावप हें हांगसर अडखळ येतली, कारण कम्युनिदादी तेज्या अंडर येता, रेव्हेन्यू सगळे तेज्या ऑफिसर तेज्या अंडर येता आनी ही तेजी कॉन्स्टिट्युएन्सी। आनी हांगसरचो करप्शन जे इनवॉल्व जाल्लें आसा लँड स्कॅमाक ते 1 कोटीचे आनी 2 कोटीची न्ही। हांगा येदी व्हडली जमीन ह्या घोटाळ्यांक सांपडलेली आसा आनी हांगसर कितलेशेच ऑफिसर इनवॉल्व आसा, कम्युनिदादीचे लोकूय इनवॉल्व आसात, पयलींचे मिनिस्टर इनवॉल्व आसात, आतांचे मिनिस्टर इनवॉल्व आसात। सगळो सरकारची यंत्रणा हे स्कॅम करपाक वापरली वयता आनी हे स्कॅम इज नॉट लेस दॅन 1000 crores। आनी ते जर सारके निश्पत्ती जातली जाल्यार रोहन खंवट्यान आपलो राजिनामो स्वखुशीन दिवपाची गरज आसा। तुज्या सीबीआयची एक टीम इमिजिएटली गोंयांक धाड, कारण हांगसर लोकल हेजे काबार करतले। जे एसीबीन जे रेड मारला परत एसीबीचेरय प्रेशर येवपाची शक्यता आसा। जर तूं सीबीआय करपा नाका जाल्यार म्हाका दिसता तेजेर एसआयटी हो वेगळो पर्याय तोय आमी सुचित करतात। आमी फक्त ना की सीबीआय जावप मागतात म्हणून, एसआयटी हेडेड बाय अ रिटायर्ड जज। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।